देव बरी सांज देव मोगाच्या कोंकणी अभिमानीनो आणि कोंकणी संगीत प्रेमीनो तुमकां सर्वांक आज कोंकणी संगीत अभिमानींक आमकां सर्वांक व्हड संभ्रमाचो दीस. खंयची समाज आपल्या समर्थतेय अभिमान पावता, आपली तालंतां वळखता आनी प्रोत्साह दिता, ती समाज दुबाबावीण आपल्या परजळीक फुडाराच्या दिशेन मेटां काडता. कोंकणी समाज आज अभिमानान फुलता, कित्याक आपल्या विशिश्ट ताळ्यान आनी गायनाच्या सक्तेन संगीत शेतांत धदोसकायाचें वारें वळयल्लो. कोंकणी समाजाचो स्वाभिमान, संगीताचो अभिमान निहाल तावरोक ताच्या अपूर्व साधना खातीर कलाकार पुरस्कार दिवन मान करचो हो संदर्भ. कारवाल घराण्यान माणसोबाण सहकारान दिवच्या 17व्या कलाकार पुरस्काराक फामाद गावपी आनी सोनी टीव्हीच्या इंडियन आयडल रियालिटी शोचो फायनलिस्ट जावन टॉप 5 हंताक पावलोलो आनी देश विदेशांनी संगीत मोगींची काळजां मनां जिखलोलो आनी ह्या वरवीं एक सेलिब्रिटी गावपी जावन परजळचो आमचो निहाल हॅन्सन तावरो अलंगार हो मान स्वीकार करूंक आज आपल्या कुटुंबा बराबर आमचे सोबे आसा. तशेंच हो 17वो कलाकार पुरस्कार प्रदान करूंक कोंकणीचो सुपुत्र फामाद कन्नडा साहिती आनी सिनेमा गीतकार श्री जयंत कायकिणी आमचे सांगाता हजर आसात. खंडीत जावन आमकां सर्वांकी ह्या दोनी तारांक सांगाता पळोवचें व्हड भाग आज लाभलां. ह्या 17व्या कलाकार पुरस्कार कार्यान हजर आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक माणसोबाण आनी कारवाल घराण्या तर्फेन हांव आयरीन रेबेल्लो मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागतां. संगीतच जीव जावन आसा म्हणटा लुईस आर्मस्ट्रॉंग. थोडे फावटी काळजाक आनी आत्म्याक गरज आसचें एकच वखद जावन आसा संगीत. संगीत काळीज उक्तें करता, मागणें गायन करता, स्पिरिताक नासयता आनी आत्म्याचें दार उगडटा. संगीत भाशेचो, जातीचो, धर्माचो, रंगाचो फरक पळयनासतना काळजां मनां लागीं हाडचें एक बळिश्ट हातेर जाता. आनी हें आमी सोनी टीव्हीच्या इंडियन आयडल स्पर्धांत देखलां आनी भोगलां. तर ह्या वेदीर चलच्या 17व्या कलाकार पुरस्कार कार्याक सैऱ्यांनी वेदीचो भोवचो वेळ. हांव उपकार मागतां माणसोबाण गुरकार एरिक बाबोजेर, अध्यक्ष लुई बाब पिंत, संघटक स्टॅनीबाब अल्वारेस, कार्यदर्शी किशोर बाब फर्नांडीस, तशेंच कारवालो घराण्या तर्फेन मानेस्तीन जेनेविव लुईस हांणी मुखेल सैरो जयंत बाब कायकिणी हांकां वेदीर सोबच्या मानाच्या बसकेक आपोवन हाडच्याक. ताळयांच्या आवाजान आमच्या मुखेल सैऱ्याक आमी ह्या वेदीक स्वागत करता. कलाकार पुरस्कार हाचें येवजण घालून फाटल्या 17 वर्सांत हांव निरंतर जावन कोंकणी कलेच्या विविध विभागांनी आपली देणगी दिल्ल्या कोंकणी कलाकारांक विंचून तांकां मान करच्या कलाकार पुरस्कार स्थापक प्रायोजक कारवाल घराण्या तर्फेन मानेस्तीन जेनेविव लुईस हिका माणसोबाण अध्यक्ष लुई बाब पिंत हांणी फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक हांव उलो दितां. आयच्या कार्याचो मुखेल सैरो नवाडदीक साहिती, कवी, चिंतक जयंत बाब कायकिणी आज आमचे सांगत आसचें आमचें बाग म्हूण आमी लेखतां. तांची वळख तुमचे मुखार दवरूंक हांव संतोश पावतां. उत्तर कन्नडाच्या गोकर्णांत जयंत बाब कायकिणी जल्मल्लो. तांचो बापूय देवादीन गौरीश बाब कायकिणी एक नावाडदीक लेखक आनी विचारवादी. जयंत बाब कायकिणी एक हुशार बुद्धवंत साहिती म्हूण नावाडला. तरी तो एक महान कवी जावन आसुनू ताणें रचलेलीं पदां कन्नडा फिल्मांनी इतलीं लोकां मोगाळ जाल्यान की सगळ्यांच्या गुणगुण्यांनी तिंच पदां आयकतालीं. आपल्या 19 वर्सांच्या प्रायेर कविते खातीर ताका कर्नाटक साहित्य अकादेमीची गौरव प्रशस्ती जोडलेली कीर्त ताका फावो जाता. कन्नडा फिल्मांच्या पदां साहित्या खातीर श्रेश्ठ गीतकार फिल्मफेअर प्रशस्ती तांणी आपणायल्या. आपल्या नो प्रेझेंट्स प्लीज म्हणल्या मोठव्या काणयांच्या कृत्ये खातीर अमेरिकन भाशांतर प्रशस्ती तांणी आपणायल्या. अशें प्रशस्ते वयर प्रशस्ती जोडल्यारी आपल्या वावरांत आनी स्वभावांत कितेंच घमंड नासतना निरंतर प्रबंध अंकण बरोवपी
फिल्मांक संभाशण बरोवपी गितां रचन अशें विविध आयामांनी ताणें आपलो छाप मारला. भावना म्हयनाळ्या पत्राचो संपादक जावन आशिल्ल्या जयंत बाबान ETV वाहिनीक नमस्कारा, बेंद्रे, कुवेंपू, काರಂತ नमನ शिंकळेकारी सोलोन वेल्यांत कवना संकलनां, कथा संकलनां, चित्रगितांचें संकलन अशें साहित्य आनी काव्याच्या शेतांत भोव व्हड देणगी दिल्या. जयंत बाब कायकिणी तांकां माणसोबाण अध्यक्ष लुई बाब पिंत हांणी फुलां तुरो दिवन मान करूंक विनंती करता. जयंत बाब कायकिणी हांची जिणे सांगातीन आनी तांच्या साहित्याच्या सगळ्या पैणांत तांकां सांगात दिल्ली. तांची धर्मपत्नीण मानेस्तीन स्मिता कायकिणी आमच्या सांगाता आसा. आमी संतोष पावता आनी तिकाय स्वागत करता. कलाकार पुरस्कार फाटल्या 17 वर्सांत हांव निरंतर चलून आसा, तर हाका कारवालो घराण्याचो त्याग आनी कोंकणी भास आनी संस्कृतेचेर तांकांचो मोग आनी गौरव कारण जावन आसा. तर आतां कलाकार पुरस्कारा विशांत एक झळक आमचे मुखार दवरता मानेस्तीन जेनेविव लुईस. कलांगणांत हजर असलेल्या समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. करवाल घराणे आनी मांड सोबाण हांचो कलाकार पुरस्कार ह्या वर्सा मानेस्त निहाल तावरोक फावो जाला. ताका हांव करवाल घराण्या तर्फेन अभिनंदन पाठयतां. म्हज्या आवयचें घराणें त्रासिगांवच्या सिल्वां गेल्लें आनी तशेंच बापायचें घराणें कुंदापूरच्या करवालां गेल्लें. ह्या दोनी कुटुंबांच्या घराण्यांतली भास जावन आसली कोंकणी. कोंकणी मनशां लागीं जावं क्रिस्तांव, हिंदू व नवायत मुस्लिमां लागीं आमी उलोवची भास कोंकणी. आमकां हेर कांय वेगळ्यो भासो येतात, पूण आमच्या घरांतली, आमच्या काळजांची, भोगणांची भास कोंकणी जावन आसा. तुमकां एक गजाल सांगूंक हांव आशेतां. बॉम्बे हांव सुमार 47 वर्सां थावन म्हज्या कुटुंबा सांगाता जिवन आसा. भुरग्यांचें काजार जालें, सुनो आयल्यो, नात्रां जालीं, तरी आज पर्यंत आमच्या घरांत व्हडान धरलीं ल्हान भुरग्यां पर्यंत कोंकणी भास आमच्या घरांत उदका बरी वाळटा. कोणीय गूड इवनिंग म्हणून दीत कोंकणी जाण आसली मनशां, पूण आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरची देव बरी सांज दिवं. पयलें स्थान आमी देवभास म्हणटात त्या कोंकणीक दिता. आतां हांगा हजर आसलेल्या तुमच्या लागीं हांव एक विनंती करतां, ती ही जावन आसा. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाची व घरा भायर आमी उलोवची भास खंयची ती आसूं, पूण आमच्या घरांनी आनी कोंकणी मनशां लागीं आमी कोंकणीच उलोवया. कोंकणी खातीर वावर करतेल्यांक आमचो सहकार दिवया. आमच्या कलाकारांक आमी आमचे हात दिवन तांची उर्बा वाडोवया. देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं. कलाकार पुरस्काराचो एक कैंतावन प्रारंभ जाल्ले आनी कशें तांणी मुखार सन वेलां ह्या विशयांत एक झळक दिल्या. मानेस्तीन जेनेविव लुईस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आज 17 वर्सांचो पुरस्कार चलता हांगा. ह्या 17 वर्सांनी कारवालो घराण्याची भाव भयणी पयले फावटी आज हांगासर 5 जाणां हजर आसात आनी तांची नांवां अशीं आसात. फादर प्रताप नायक, मानेस्तीन जेनेविव लुईस, मानेस्त वलेरियन कारवालो, मानेस्तीन फ्लोरिन लोबो, मानेस्त जॉन कारवालो. ह्या कारवालो घराण्यादारांक आमी सर्व ताळयो पेटून उल्हास दिया. तांच्या बऱ्या मनाक आभार मानता आमी आनी तुमकांय मोगाचो स्वागत म्हणटा. कलाकार पुरस्कार आनी पुरस्कार जोडप्यांची एक झळक तुमच्या मुखार दवरता. कोंकणी सादर कलेच्या नाटक, लोकवेद, संगीत, गायन आनी नाच ह्या आनी हेर प्रकारांत कर्नाटक मुळाच्या कलाकारांक मान करूंक 2005 इसवेंत गोंयचो भाशेगिन्यानी बाब प्रताप नायक
हांणी आपल्या कारवाल घराणे कुटुंबाच्या नांवार आनी माणसोबाण संस्थेच्या आश्र्याखाल हो पुरस्कार स्थापीत केल्लो. येदोळच्याक नाटक क्षेत्राक अरुण राज रोड्रिगस, संगीत क्षेत्राक जॉयल पिरेरा, ब्रास बँडाक मानेस हॅरी डिसोजा, भक्ती संगीताक मानदिक बाब चार्ल्स वास, संगीत क्षेत्राक मानेस्तीन अनुराधा दारेश्वर, हरिकथाक संत भद्रगिरी अच्युतदास बेंगळूर, ब्रास बँडाक मानेस्त जेम्स लोपिस होन्नावर, वजांत्री जावन मानेस्त नॉर्बर्ट गोन्झाल्विस, नाटक क्षेत्राक फ्रांसिस फर्नांडीस कासिया, संगीत क्षेत्राक रोशन डिसोजा, नाटक क्षेत्राक क्रिस्टोफर डिसोजा निनसम, नास क्षेत्राक अविल डिक्रूज, लोकवेद क्षेत्राक दिल्ल्या देणगे खातीर एम गोपाल गौडा, नाटक क्षेत्राक दिल्ल्या देणगे खातीर मानेस्त डॉल्ला मंगळूर, ओवियो वेर्सांच्या देणगे खातीर मानेस्तीन आयरीन रेबेल्लो, तशेंच गायन क्षेत्राक मानेस्तीन अनिता डिसोजा हांकां येदोळू कलाकार पुरस्कार फावो जाला. कलाकार पुरस्कार ₹25,000 यादिस्तिका, शेलो, फुलां, फळां आनी सन्मानपत्र आटापता. आनी आतां 17वो कलाकार पुरस्कार जोडपी गायनाचो मांत्रीक निहाल तावरो हाका मानाच्या बसकेक आपोवन हाडूंक हांव उलो दितां. माणसोबाण अध्यक्ष लुई बाब पिंत, आमचो कलाकार पुरस्कार जोडपी निहाल तावरोक ह्या वेदीक आपोवन हाडटना ताळयांच्या शिवरान आमी ताका उल्हास पाठोवया. आमी ताच्या साधनांतय अभिमान पावता हे आमच्या ताळयां मारिफात आमी दाखोवया. ह्या वेदीर ताणें हाच्या आदी गायन केलां आनी आमी पळयलां, पूण आज दुसरोच एक संभ्रम निहाल तावरोच्या साधनाची एक झळक तुमचे मुखार. निहाल तावरो गायन क्षेत्राची एक अद्भुत प्रतिभा असून ताणें आपल्या मधुर ताळ्यान जायत्या पदांक जीव भरला. 25 कोंकणी कवळेंनी, 12 पिंतुरांनी, 15 संगीत सांजांनी, 200 वयर वेदिकार्यांनी, 6 TV रियलिटी शोआंनी आपली गायनाची तांक ताणें दाखयल्या. ताणें गायलेल्या यूट्यूब कवरांक लाखांनी व्ह्यूज मेळ्ळ्यात. 6 धारावाहींच्या शीर्षक गीतांक ताणें ताळो दिला आनी येदोळच्या साधनांक मुकुट जशें सोनी राष्ट्रीय TV चॅनलार इंडियन आयडल स्पर्धेच्या 12व्या आवृत्तेंत भाग घेतलेलो आनी फायनलांत टॉप 5 पावलेलो कर्नाटकाचो एकमात्र स्पर्धीक तो जावन आसा. ह्या ताच्या भोवरत्या साधनांतय आमी अभिमान पावता. देखून परत ताळयांच्या आवाजान हो संतोष आमी प्रगट करूया. 21 वर्सांच्या भोवतरण्या प्रायर संगीत क्षेत्रांत ताणें साधन केलां. हें साधन वळखून 17वो कलाकार पुरस्काराचो मान आमच्या मोगाच्या निहालाक फावो जाता. आनी आतां मानपत्र वाचता माणसोबाणाचो उपाध्यक्ष सुनील बाब मोंतेर. कारवाल घराणे आनी माणसोबाण 17वो कलाकार पुरस्कार निहाल हॅन्सन तावरो. भोव ल्हान प्रायेतावन गायन क्षेत्रांत पावलां थिरावन थोराय जोडिल्ल्या खातीर मधुर ताळ्यान कोंकणी, कन्नडा, तुळू भासांच्या पदांक जीव भरलेले खातीर 25 कोंकणी कवळेंनी, 12 पिंतुरांनी, 15 संगीत सांजेंनी, 200 वयर वेदी कार्यांनी, 6 TV रियलिटी शोआंनी, 6 धारावाहींच्या शीर्षक गितांक ताळो दिवन आपली गायन तांक दाखयल्ल्या खातीर ह्या सर साधनांक मुकुट जशें सोनी राष्ट्रीय TV चॅनलार इंडियन आयडल स्पर्धेच्या 12व्या आवृत्तेंत भाग घेवन फायनलांत टॉप 5 पावून लाखो लोकांची काळजां जिखले खातीर 21 वर्सांच्या भोवतरण्या प्रायर गायन क्षेत्रांत केल्लें साधन वळखून कारवाल घराणे आनी माणसोबाण 17वो कलाकार पुरस्कार दिवन मान करूंक संतोष पावता. गायन क्षेत्रांत राष्ट्र तशें आंतरराष्ट्रीय मट्टार परजळीत फुडार आशेता. 7 नोव्हेंबर 2021 कलांगण मानादीक दोतोर प्रताप नायक जेसा प्रतिनिधी कारवाल घराणे, लुई जे पिंत अध्यक्ष माणसोबाण. देव बरें करूं सुनील बाब. आतां
कलाकार पुरस्कार प्रदान कार्य चलतले मानसो शेलो जयंत बाब कायकिणी हांव उपकार मागता कारवाल घराण्याच्या सक्कट सांद्यांनी दयेकरन वेदीर येवचें. मानसो शेलो अर्पण करता आमचो मुखेल सर जयंत बाब कायकिणी. फुलांचो जेलो अर्पिता माणसोबाण गुरकार एरिक बाबोजेर. फळां अर्पण करता माणसोबाण अध्यक्ष लुई बापिन. या दिस्तिका अर्पण करता माणसोबाण संघटक स्टॅनी बाब अल्वारेस. तशेंच मानपत्र अर्पण करता माणसोबाण कार्यदर्शी किशोर बाब फर्नांडीस. तशेंच 25,000 रुपयांची चेक हस्तांतर करता कारवाल घराण्यातर्फे मानेस्टीन जेनेवेव लुईस. माणसोबाण कारभारी तशेंच कारवाल घराण्याचे सांदे सांगाता मेळून एक तस्वीर एक हांगासर आता तयाराई चलता. तशेंच निहालाची वडिलां दयेकरन वेदिकेर येय म्हूण हांव उपकार मागता. मानेस्त हेराल्ड तावरो आनी मानेस्तीन प्रिसिल्ला तावरो तशेंच भाव निशांत तावरो. माणसोबाण अध्यक्ष लुई बापिन हांणी निहाल तावरो हाच्या कुटुंबाक एक फुलांतुरो दिवन मान करूंक हांव उपकार मागता. कुटुंबा तर्फेन हो मान स्वीकार करूंक विनंती. तुम्ही हे येदे व्हड तालेंत कोंकणी समाजीक दिल्ल्याक कोंकणी समाज तुमकां ऋणकारी आसा. आता हो मान स्वीकार केल्लो कलाकार पुरस्कार विजेत आमचो निहाल तावरो आता आमचे मुखार. ये इल्लें चड मात व्हडली देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक. हांवें आतां काल उलोवचें म्हण म्हाका समजत ना कित्याक म्हळ्यार हांवें इतले पुरस्कार स्वीकार केले आतां हांवें. बट म्हाका आज मस्त 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 खुशी जाता आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या स्टेज हांव खंयच्या परस स्टेजीन परफॉर्म केला त्या स्टेजीत हांव कालें ना कालें शिकोवन येता. बट ही स्टेज म्हाका कित्याक मस्त उडासाची म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हांव एरिक बाबातावन ह्या स्टेजीर मस्त 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 विशय शिकलां. ह्याच रिजना खातीर हांव इंडियन आयडला म्हणसर पावलां म्हण येत. तुमचो मोग पळयतना हांव कालें म्हाका गोत्त ना हांव कालें म्हणजे हांवें कालें साधन केलां कालें करूं ना म्हाका गोत्त ना. बट तुमचो मोग हांवें जिखला ताजें की व्हडलें साधन म्हाका गोत्त ना खंयचें आसा म्हूण. सो ताजें की व्हडलें साधन खंयचेंय आसचें ना. सो हांव काली चड उलयना काली हांव थँक्स म्हणटा सगळ्यांक की तुमकां समेस्तांक आमच्या सगळ्या कोंकणी समर्थेक एरिक बाब सगळी फॅमिली आनी आमची मेनली म्हजी फॅमिली म्हाका सिंगिंगांत म्हाका आज हांव कालें आसा म्हणजे सिंगिंगांत हांव कालें म्हाका खंयचें इंट्रस्ट हांवें तांणी म्हाका एक इंट्रस्ट डेवलप केला म्हज्या फॅमिलीन. तो म्हज्या फॅमिलीन म्हाका सपोर्ट केला त्या सपोर्टा खातीर हांव तांकां ऑलवेज थँकफूल अँड ऑलवेज ग्रेटफूल. सो म्हजी फॅमिली आसा हांगा. सो थँक्यू सो मच मम अँड डॅड. आनी म्हजो भाव आसा म्हजी माय आसा म्हजी आंटी आसा आनी म्हजो अंकल आसा हांगा. म्हाका हांगा तावन मात न्हय आमच्या गांवांत तावन मात न्हय सगळ्या परगांवांत तावन इतलो मोग मेळ्ळा. आतां काल सांगचें ताजें की व्हड कालें जाय आमकां कांय नाका. सो मस्त देव बरें करूं तुमकां आनी इतलो मोग धरून तुमी हांगा आयिल्ल्याक मस्त थँक्स तुमकां. आनी एक विशय काल म्हळ्यार हांव फर्स्ट टायम जयंत सर टूक स्टेज शेअर करता आसा तांचे तावन एक एवॉर्ड काडोवचें म्हळ्यार तेन्ना एक व्हडली विशय ताजे की व्हडली विशय काले आसा गोत्त ना. सो मस्त खुशी जाता आसा म्हाका. हांव
पयलें ह्या स्टेजीर म्हाका एक पयलें एक टायटल मेळ्ळा ह्या स्टेजीर तावन कोंकण गायन क्षेत्र म्हूण सावन आज म्हाका वो पुरस्कार दित आसात. सो मस्त मस्त थँक्स माणसोबण कलांगण आनी कारवाल घराण्याक मस्त 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 थँक्स. हांव म्हाका एकच आशा आसा हांवें हें एंड करच्या पयलें म्हजें टॉक एंड करच्या पयलीं म्हाका एकच एक आशा आसा काल म्हळ्यार एक पोद आसा म्हाका एक तें पोद म्हणचे आनी तें कन्नडा पोद आनी ते जयंत सरान बरयल्लें पोद अँड इट्स एज अ ट्रिब्यूट टू पुनीत सर. तांकांय एक ट्रिब्यूट जावन हांव ते एक पोद म्हणूंक अशें व्हडली गे हांव विचारूं ना तुमच्या कडेन म्हणयेत गी ना गे म्हूण सांग सर. हांव सीदा म्हणटेत आसा म्हणयेत न्ही ओके वय आतांय सारल्याक जायत म्हणे तुवें बत्ता म्हाका या हे 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 ला 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 ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಳಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ. सो सगळ्यांकी मस्त मस्त परतून सगळ्यांकी देव बरें करूंक माणसुबाण कारवाल घरांनी आनी सगळ्या म्हज्या सपोर्टर्सांक आनी सगळ्या म्हज्या म्हाका इतले सपोर्ट केल्ल्याक सगळ्यांक परतून मस्त 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 देव बरें करूं. अँड माझ्या की सडुलें नांव इतल्यांत पुरो म्हणून थँक्यू देव बरें करूं. इतलें बरें करन उलयल्ल्या काळजांत हांव तुजी बोगणां हांगासर व्यक्त केल्या निहाल तावरो तुका मस्त 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 देव बरें करूं. आतां तशेंच तुवें एक गायन करनी आमकां मोन दादोस केलाय देखून परतून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचो मुखेल सैरो जयंत बाब कायकिणी आमचे मुखार. सर्वांक नमस्कार. आनी निहाल आमगे मोगाचो पोर ताका आमी पुर्ती कोंकणी कुटुंब अविभक्त कुटुंब बरी कुटुंब न्हय कोंकणी कुटुंब एक अविभक्त कुटुंबा तर्फेन हांव मोगाचें अभिनंदन तुका सांगता. खंयचे स्कुलांत आसूं कोणेय आसूं आमी चेडवां रनिंग रेस उरता हें उरता तें उरता स्कुलान ताका कलकी दिता ती प्रायज दिता ती मेडल दिता ती वट्टू दितात. गांवांत येतना लोक सांगतात अरे तुका प्रायज मेळ्ळें मरे अरे शबाश शबाश म्हणटा ती. पण अल्टिमेटली ताका रियल प्रेशस ताका प्रशस्ती मेळची म्हळ्यार घर आयिल्ले नंतर तागेले आई ताका एक पापी दिता मोग दिता घर कडेन येना फुडें. दॅट इज द अल्टिमेट विक्ट्री फॉर द पर्सन. सो आज म्हाका दिसता ताका हांगा हें कला पुरस्कार मेळटाच पळय तशी आवयले एक मोग ताका हांगा भाशेचे आवयले मोग हांगा मेळ्ळा म्हण म्हाका दिसता. दीस इज द अल्टिमेट थिंग. म्हाका मस्त तागेले आतां न्ही हांव तागेले व्हड अभिमानी तागेले म्हाका पद ताणें म्हणलेलें बाकी लोकांक पद म्हणलेलें पुरे म्हाका लोक पेटयत आसतात म्हागेले हाजेर वॉट्सॅपार पेटयत आसतात ते ऑलवेज म्हण ताका लागून तूं एक म्हाका म्हळ्यार ताका लागून तूं एक सहज विनय आशिल्लो मनुश्य तो एक रियल अर्नेस्ट एंड नॅचरल इनोसन्स तें दॅट इज अ वेरी ब्युटिफूल थिंग अबावट आर्ट. आनी तें इनोसन्स इज हीज स्ट्रेंथ. त्या इनोसन्सान तूं ए सेन्स ऑफ वंडर अबावट लायफ उरता केन्नाय ए सेन्स ऑफ विस्मया सेन्स ऑफ सोजिगा एवरीथींग इज सो एम्युजींग अबावट इट. सो म्युजीक म्हळ्यार तसलें एक विशाल एक पॉसिबिलिटी आशिल्लें एक स्पेस तें. आमी म्युजीक म्हळ्यार पद म्हणचें पॉप्युलर जावचें न्हय तें एक वर्ल्ड व्यू. म्युजीक तूं पळयात आमगेलें फोक म्युजीक पळयात
आमी आमगेले आवय आमगेले आजी लोक ते लोक दळताना पद म्हणत आशिल्ले, काणताना फ्लोट म्हणत आशिल्ले, कृशीक लोक हातूं फिल्ड्सान तूं प्लो करतना पद म्हणत आशिल्ले. तशीच रिगर्स हळूहळ तुम्ही रेल्वे स्टेशनार वचात, ट्रकार वचात, ट्रान्सपोर्टार वचात, हेवी थिंग्स मूव करता लोक आसात पळय, त्या लोक सुद्दां जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा. सो इट इज नॉट ए म्युजीक ऑफ आयसोलेशन, इट्स अ म्युजीक ऑफ कम्युनिटी. म्हळ्यार आमगे लायफ सुद्दां इट्स नॉट इजी. लायफ इज ऑल्सो ए बीग व्हेरी व्हेरी हार्ड एक्टिविटी. त्या लायफाची एक्टिविटी आमी सांगातीच सहनी करून घेवचे खातीर आमी वट्टू लोकांनी मेळ न्हू करून घेतिल्ले जोर लगा के ऐसा म्हळ्यार म्युजीक, आर्ट, एवरीथींग. यू टेक आर्ट, म्युजीक, पोएट्री. आज हांगा नाटक जाता शेक्सपियरा गेले, विटोरी बाब अनेक नाटकां तयारी करता आसा. ते पुराय आमी वट्टू लोकांनी समूहांत मेळ न्हू हे लायफ मुखार व्हरचें एक एक्टिविटी ती. आतां ऑलिंपिक्सांत पळयात तुमी, तो सम हाय जंपर ही गोस, इट जम्प्स, ताका गोल्ड मेडल मेळटा, है की न्ही? तो गोल्ड मेडल मेळटा, पण तो थंय रावना, तो ते बार आनीचे वयर कर म्हणटा. ही टेल्स द पीपल टू रेज द बार. तो परत येता अँड अगेन ही ट्रायज टू इवन एक्सटेंड दॅट, रेज दॅट लिमीट. अँड बिकॉज वेन ही लीप्स, इट इज नॉट जस्ट ही हू इज लिपींग, इट्स द एंटायर ह्युमॅनिटी दॅट इज लिपींग देर. सो आमी कितें लागतात की डार्विनान म्हणलें विकासवाद, इवल्युशन, मंगनिंद मानवाद, फ्रॉम मंकी यू बिकेम ह्युमन बीइंग, विकास जाल्लें म्हणलें की ना, द विकास इज स्टील ऑन, द इवल्युशन इज स्टील ऑन. सो एवरी टायम people like Nihal, who stretch their voice, who stretch their new patterns into their pursuits, the humanity collectively gets evolved. So म्हाका ताजे खातीर म्युजीक म्हणल्यार फक्त एक, आनी हें म्हाका खुशी दिसता. म्हाका केन्ना हें प्रशस्ती म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आमी स्कुलांत तूं मॅरेथॉन रेस म्हणून उरता आशिल्लें. हांगा तो कद्री गुड्डेंद होगोदू आनी खंय गेले, थंय कोण की टिचर एक सायन करता, थंयच्यान आनी खंय गेले, म्हळ्यार इट इज 3-4 किलोमिटर्स क्रॉस कंट्री रेस, मॅरेथॉन रेस. वतना गांवचे लोक, दुकानदार पुराय आमकां लिंबू सोडा, चॉकलेट वोट दिता आशिल्ले. आमी ते घेता आशिल्ले, पिता आशिल्ले, उडयता आशिल्ले, धांवता आशिल्ले. हें वट्टू तुका मेळचे पुरस्कार पुराय लिंबू सोडा म्हणलें तुवें, कळ्ळें? द लिंबू सोडा वीच एनर्जायजीस यू. तूं लिंबू सोडा घेवन थंयच फोट घेवन राबला रे, यू विल लूज द रेस. सो that's what I always felt, how community takes part, how community gets involved, how entire society gets involved in such individual excellence. So it is not exclusive, it is an inclusive excellence. That is the essence of and it is something to do with life. आमकां डे टू डे लायफाक कनेक्टेड आसता तें. आतां तांणी एक पद म्हणल्यार कितले लोकांक तें खंयचे नमनान तें टच जाता तें पद. आमकां आतां आमगेले लायफाक तुमी घेयात, आतां खंयचे सिनेमा सॉंग, द ऑल फिल्म सॉंग्स, दे आर बॅकग्रावंड म्युजीक फॉर अवर लायफ एक्चुली. आमगे लायफाचें री रेकॉर्डिंग तें. आतां हांव SSC एग्जामाक वतना खंयचे पूण सॉंग आयकल्लें आसता, विरहा नूरू नूरू तरहा म्हणलें. आतां म्हाका विरहा नूरू नूरू तरहा आयकल्यार म्हाका SSC एग्जाम आसा फाल्यां म्हणून दिसता, कळ्ळें? आनी खंयची की म्हाका उतर खंयची कितें सांगलें, चल 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 मेरे साथी, हाथी मेरे साथी सॉंग. That was one of I had some very bad experience that day, and I heard चल 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 मेरे साथी. आतां म्हाका चल चल मेरे साथी आयकल्यार म्हाका तो एक्सपिरियन्स उगडास जाता. म्हळ्यार आमगेलें इंडियन, इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग इंडियन वर्च्यू. फिल्म सॉंग्स, अदर सॉंग्स, भावगीत पुराय आसत न्ही तें, इट्स अ टिपिकल इंडियन वर्च्यू वेर मास एवरीबडी एन्जॉयस इट इन अ डिफरंट वे. सो वेन यू सिंग ए सॉंग, इट इज नॉट नथींग टू डू विथ ए फिल्मांत आयलें गेलें फायन, बट outside the songs have their own role to play, and it's a collective song, you sing together. That is the beauty of Indian film music or light music or any music where people join. So it's a philosophy. म्हाका एक because how it is connected to life म्हणच्याक एक इळयराजागेलें एक incident म्हाका उगडास जाता. ते सांगता, some राम गोपाल वर्मा फिल्म, तेलुगू फिल्म, ताका फर्स्ट फिल्म राम गोपाल वर्मा, तातूंत सायकल चेन फायट पुराय आशिल्लें तें. आय थिंक इट केम इन 90s or 80s. तातूंत एक कॉलेज फायट आसा, कॉलेज कॅम्पस फायट आसता. त्या कॅम्पस फायटाक इळयराजा सरान म्युजीक दिलें. राम गोपाल वर्मा इज व्हेरी यंग, इळयराजा इज अ बीग शॉट. दॅट म्युजीक ही फावंड व्हेरी सॅड.
कोण राम गोपाल वर्माक तें सॅड दिसलें. ही वॉन्टेड इट टू बी व्हेरी जोशफूल फॉर ए फायट सीन. सो ताणे कडेन हाक विचारलें खंय कोणाक इळयराजा सराक, सर दिस सीम्स लिटल सॅड. इळयराजा सेड, येस, I am very sad. These are children who are going to study in school. They are fighting. I am very sad, he said. See, that's how it is connected. For Ilayaraja is a creative man. His response to a scene of fighting by school, college students in a college campus, it evokes sadness in him. So that's how art involves everybody and it humanizes us. So हांव जास्ती कांय उलयना. म्हाका मस्त आवडलें. म्हाका हांगाचे कोंकणी बांधव म्हगेले कुटुंबा म्हणकी टायटसान फोन केलो म्हाका, मेल्विन आसा, ते बाब आसा, वट्टलो कसो हांगा. सो म्हाका खुशी जाली एंड आय रियली एडोर करवालो फॅमिली फॉर डुईंग सच ए नोबल गेस्चर एंड दिस विल इन्स्पायर सो मेनी पीपल एंड वी आर प्राऊड ऑफ यू निहाल एंड I really appreciate you dedicated this moment to Puneet sir, because see Puneet, again I will tell one word about him. See, everybody felt in Kannada Avibhakta Kutumba that he is a child of the home. Everybody felt bad because of his earnest innocence, genuine innocence, who respected technicians, who respected writers, who respected all people who are backstage. एके बनगीत आमी फ्रंट लायन अशी स्पॉटलायट आशिल्ली लोक आमी बॅक स्टेज लोकांक विसरून सोडटा ती. ड्रामा स्टेजार आशिल्ली लोक बॅक स्टेज लोकांक विसरून सोडटा ती. बट राजकुमार फॅमिली वॉज द फॅमिली which respected, which valued, and which always held backstage people and technicians and writers at a very high esteem, because it's a collective excellence. It's not an individual excellence, it's a collective excellence. So let us celebrate this collective excellence where Nihal Manki, a young talented person, is at the helm of affairs, and we all feel good, we feel humanized, we feel connected. Congratulations, and I appreciate Man Soban for this beautiful, because I saw the list of the people whom you have honored. They are from different variety kinds of music. I am so happy our Honavar band is being honored also. So it's excellent. I am really touched to be here. So thank you. And what to lokang amga life. And I take this opportunity again to congratulate each one of you and each one of us for withstanding 2 horrible testing years of COVID. See, it's a punarminala of all of us. So we have survived a big threat. We have survived. So once we have survived, I think we should know the value of that life. And let us take some lessons. We have learned some lessons. We have realized money has no meaning. We have realized, big things has no meaning. We have realized it is the compassion. मोगू लोकांगल मोगू कोण कोणागल सेवा कोण कोण की केल्या, कोण कोणाने ॲम्ब्युलन्सा कोण कोण की व्हेल्या, कोण कोणाने हॉस्पिटलाक पेज घेवन गेल्यात. सो तें एक मोग आसा पळय, द ह्युमन एज ए सोसायटी, दॅट इज द वन वीच अल्टिमेटली वील बी विथ अस अँड वील ग्रो विथ दॅट. सो लेट अस टेक लेसन्स फ्रॉम दीस. सगळे लोक आमी जीवनमुखी जावन, आनी हांव केन्ना म्हणचें ममता आनी समता, दीज आर द एसेन्स. ममते मत्तू समते, हे हाज्याकी व्हड अध्यात्म विंगड खंयचें ना. ते दोनी आमी प्रॅक्टीस करून, तेनी दोनी आमी आमच्या लायफान दवरून घेवन लेट अस रिजॉयस अँड लेट अस एनरीच अवर जर्नी. नमस्कार. साध्या जिविता मारिफात उंचलें साधन करूंक एक प्रेरण दिल्ल्या मानेस जयंत बाब कांयकिणी तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आज जयंत बाब कांयकिणी ह्या वेदीर आमच्या सांगता आसूंक संपर्क करून आमकां सहकार दिल्लो आसा. मानेस टायटस नोरोना, तुका देव बरें करूं म्हणटा हांव. आज हांगासर येवन आमकां मुखेल सैरो जावन हे कलाकार पुरस्कार कार्य चलोवन वेल्ल्याक जयंत बाब कांयकिणी तुमकां समेस्त तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच निरंतर 17 वर्सां जावन हे एक कलाकार पुरस्कार चलोवन वेल्ल्या आनी हाका आर्थीक देणगी दिवन निरंतर जावन हें सांबाळ वेल्ल्या कारवाल घराण्याक आनी हांगासर आसलेल्या सकड कारवाल घराण्याच्या सांद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच तुमी हांगासर ह्या कार्यांत आसात, आमकां तुमी सांगात दिला, तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हो पुरस्कार 17वो कलाकार पुरस्कार स्विकार केल्ल्या निहाल तावरो
तुका देव बरें करूं. तशेंच ताका ह्या पुरस्कार मुसर पावयल्या ताच्या कुटुंबाक कुटुंबादारा सगळ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा.